सरकार वावुरला। रेंट कारचो विषय आसूं वा टॅक्सी वेवकाया विशयी हेर विषय आसूं, भाजपाच्या सरकाराक आमच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक कितलेशेच फावट सांगून लेगीत ताणें आमचे प्रश्न सुटावे केले ना, अशी खंत टॅक्सीकारांनी व्यक्त केली। ते खातीर ह्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हरोवपा खातीर गोंय टॅक्सी वेवसायीक वावुरतले। भाजपा उमेदवाराक सोडून हेर खंयच्याय उमेदवाराक आमी मत मारपी, मात भाजपाक न्ही, अशें विधान पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी शेनवारा पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केलें। याद येता लोकसभा इलेक्शन जेन्ना गोंयांत 2019 ते आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी कमीत कमी 10 ते 15 फावटी सीएमाक मेळ, सीएमाक कित्याक मेळ, हेड ऑफ द कॅबिनेट कोण आसता, सीएम आसता, सो आमी डायरेक्ट ताका अप्रोच जाताले। आतां समज ताका सीएम ह्या मॅटराचेर सांगिना तितून आमची कांयच चूक ना, आमी एज अ हेड ऑफ द स्टेट सदांच सीएमाक मेळा, आमकां सीएमान खूब अश्योरन्स दिले, अशें करता तशें करता, खंयच आमचें कांयच आयकून घेवंक ना। त्या खातीर आयज आमी अपील करता, आमी एक टायम ह्या पार्टीचे वोटर, ह्या पार्टीच्या आयडियोलॉजीन बिलीव करता, बट आयज खंय तरी पार्टी आयडियोलॉजी सेपरेट घेवन आयज आमी आमच्या पोटाक, आमचो आयज मुद्दो हांगा येवपाचो कारण आमचो पोट, गेली 2.5-3 वर्सां आमकां अशें फटयला ह्या सरकारान। सो आमी अपील करता टॅक्सीकारां कडेन, आयज टायम येयल्लो आसा 14 तारीख आमचो दीस, त्या दिसा आमी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट, कित्याक सरकाराच्या अगेन्स्ट जे जे तेंच्यांनी कायदे हाडला, जावं ते टॅक्सीकार, जावं ते रेंट बायक, जावं ते रेंट कार, ही आमची ट्रान्सपोर्ट लॉबी आयज सगळे कायदे आमचे अगेन्स्ट आसा। सो 14 तारीख आसा, ह्या दिसा आमी डिसायड करूं शकता, कित्याक 14 तारीख जाली, 10 मार्च येयलो, ते डिसायड करतले। तुमकां खूब जातले, खूब सांगतले अशें जाता तशें जाता, सो तुमी डिसायड करा, तुमकां खबर आहा कोण कॅन्डिडेट बरो। एकूच अपील, बीजेपीच्या अगेन्स्ट ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट तांकां सपोर्ट करून मेन मुद्दो बीजेपीक डिफीट करया।